टॉकिंग अबाउट दॅट ओनली स्पीकर सर तांकां फुड्यात उदो जाय न्ही तें उदो मेळना जाल्यार सद्याक तेंगे प्रोडक्शन सेम आहा एनीवे दॅट्स अ नॉट रिलेटिव क्वेश्चन बट प्रोडक्शन हॅज नॉट रिड्यूस्ड so they are drawing water from somewhere else. You have to find out. That is why I asked this question. Speaker sir, एक minute. Because sir, I have asked, 1 second. What has happened is why I have asked it on the industries. Mandatory करपाक company production इतलू उदो जाय. There is no check and balance. That is why this problem starts. हुई तर illegal जाता, illegal supply जाता, कोण पैसे घेता, ink start जाता. That is why I have asked industries and policy कोणी की बाबा minimum requirement sign करी. तुगे कंपनी तुगे प्रोडक्शन इतले तुगे वॉटर इतले लेट देयर बी रेगुलेशन्स बिकॉज नंबर वन इंडस्ट्री कॅनॉट डू इट इट हॅज टू बी डन इफ एट ऑल बाय PWD कॅन मेक सजेशन टू द मिनिस्टर पण हांव ताका इतलेंच सांगता की जुवारीक आमी जो सप्लाय करता पळय ताजें प्रोडक्शन तितलेंच आनी आमी कमी सप्लाय करता ही हॅज अ बीग लेक देर वेर वॉटर कन्जर्वेशन इज डन बाय देम इट स्टोर्स समथींग लायक 3 to 4 months of their requirement. And because we were not able to supply properly, he has come down to 12 days stock as of now. 12 or 13 days. ते थंयच्यान ड्रॉ करता. एक मिनिट. आतां आनीक ताजेर हांव दिना उत्तर. तुमकां जाय जाल्यार PWD विचारा मरे हो क्वेश्चन. अजुनूय विचारपाक येता. कितें? बीच पिलानीक सिविलियन उदक डायवर्ट जाता. That is, I think, reply which PWD has to give. Since it 5 MLD दिसाक डायवर्ट जाता. तो उदकाचो प्रश्न आसा. Last take assurance. Speaker sir, last take assurance Pondini that he will incorporate something in the policy wherein some cost check and balance. Why? Because industry register जाता असताना make it mandatory in the licensing industry register जाता असताना ते mandatory करपा. At least that assurance he can give me. नाही assurance म्हटल्यार पळय आता तुजो दुसरो एक प्रश्न आशिल्लो की इंडस्ट्रीक थोडे उदकाचो प्रॉब्लेम आसा हांव सांगूंक सोदतां की वेर्णा मोठ्या प्रमाणात प्रॉब्लेम जातालो आमचे माननीय WRD मिनिस्टर हांणी इनिशिएटीव घेतलो थंयच्यो ज्यो समस्या आसा त्यो हांवें माननीय मुख्यमंत्र्याचे नदरे हाडून दिले थंय आवर्तन बाब आसा ताणें आमकां मदत केली आनी आज 55 कोटी खर्च करून वेर्णाचो विशय सुट्टा आनी एक म्हयन्या भितर आमी काम करीत आसात आणि हे संदर्भात कितें पॉलिसी मी करपाक जाय जाल्यार अजून तर सध्या आमचे कडेन प्रपोजल काय ना आमी पळोवया कशें जाता तें मुखार. स्पीकर सर योर स्टोरी डेली आहे वॉट इज इम्पॉर्टंट इज तूं पॉलिसी घातलो हे CM सदां PWD मिनिस्टर सदां सांगता हेण प्रयत्न केला ती पायपलायन हाडली जायका हेच जालें ही सेम स्टोरी एनीवे यू आर मेकिंग सम यू आर गोइंग टू पुट समथिंग इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी दॅट इज वॉट or you are saying not going to put finish that's it you'll consider it give my reply चल consider करून सांगलं न्ही लो प्रश्न श्री दिगंबर कामत. Speaker sir 6 I would like to ask start LEQ number 6A उत्तर छापील हाज्या प्रमाणे. स्पीकर सर म्हाका जे एनेक्शर दिल्लें आसा तूं भितर डेट ऑफ सप्लायज दाखयल्लें आसा विल द चीफ मिनिस्टर टेल मी बाय वीच डेट सप्लायर्स वेर सपोज टू सप्लाय रेनकोट्स एंड युनिफॉर्म्स टू ऑल द स्टुडंट्स. सर म्हजें स्वताचें मत आहा की शाळा सुरू जातकच एका आठवड्यान जावंक जाय. अंदूच्या वर्सा हे जातले पोरू बरोबर इलेक्शनां आशिल्लीं पंचायत इलेक्शनां आशिल्लीं त्यामुळे डिसिजनूच घेवपाक मेळनासलो त्यामुळे डिसिजन मातसो लेट जाला पण आमी 30/8 तारखेक नोटबूक आनी ताजे बरोबर लागणाऱ्यो अन्य गजाली वेगवेगळ्या तरेची नोटबूक रेनकोटाक 30/8 दिल्ली आनी युनिफॉर्माक 25/9 दिल्ली. लेट जावपाचें कारण पोरू पंचायतीचें इलेक्शन आसल्यामुळे कोड ऑफ कंडक्ट आशिल्लो बाय इलेक्शनूय आशिल्लें कोड ऑफ कंडक्ट आशिल्लो आमकां निर्णयूच घेवपाक येनासलो. स्पीकर सर हांवें आनी एक प्रश्न विचारलो वेदर देर वेर एनी कंप्लेन्स रिगार्डींग एनी क्वॉलिटी ऑफ द मटेरियल थंय म्हाका रिप्लाय मेळ्ळा की युनिफॉर्म जे सप्लाय केल्लें ताजी सायज सारकी नाशिल्ली अंडर सायज ताजेर वॉट एक्शन गव्हर्मेंट हेज टेकन दीस युनिफॉर्म्स एज पर द रिप्लाय युनिफॉर्म्स वेर सप्लायड बाय हँडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन. स्पीकर सर तांकां ते रिप्लेस करपाक लायले भुरग्याची सायज आनी जी सप्लाय केली हाजो कांय को रिलेशन नाशिल्लो
म्हणून एक आमी ठरयला की ते युनिफॉर्म जे सप्लाय आसा ते ह्या खेपा खादी विलेज बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक तयार जाला. भुरग्यांची सादारण टेंटेटीव मापां पयलींच घेवन एक वेगवेगळ्या शाळेंतली 2-4 तरेचे रेडी करून ते दिवपाक तयार जाला. त्यामुळे ह्या तांकां ताजे संदर्भान सप्लाय करपाचें हें दिवं येता कॉन्ट्रॅक्ट. ताचो विचार चल्ला, अजून निर्णय जावना ना. पण एक गजाल आसा, ह्या खेपा ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा त्यो सादारणपणे एका आठवड्या भितर शाळा सुरू जातकच दिवपाचो प्रयत्न जातलो. मॅक्सिमम 2 आठवडे, ताजे वयर लेट जावचें ना. इट वील बी ऑल रेडी. डे 1 एवरीथींग वील बी रेडी. लेटरां जी कितें तांकां खंयच्यान हाडपाचें कुपन्स कितें जें आहा तें भुरग्याच्या हातान पयल्या किंवा दुसऱ्या दिसात मेळटलें. इन्क्लुडींग टेक्स्ट बुक्स. कारण हांगा जो म्हाका रिप्लाय आसा कंप्लीट. टेक्स्ट बुक्स केन्ना तरी आय एम पर्सनली मॉनिटरींग द सिच्युएशन. नोव्हेंबराक सुद्दां बुक्स हांव मेळ्ळा. तुमकां सांगूंक सोदता की पयल्या खेपा शाळेची पुस्तकां फुडल्या आठवड्यान डिलिव्हर जाता. दे आर बींग डिलिव्हर्ड नेक्स्ट वीक. स्कूल बुक्स केन्नाच जावन नासली. हाज्या पयलीं सदांच मे जुनान सप्लाय जाताली. ह्या खेपा एप्रील म्हयन्याच्या दुसऱ्या आठवड्या भितर बुकां हांगा हजर जातली सगळीं. ऑल बुक्स विल बी प्रिंटेड एंड रेडी बाय एप्रील 2nd वीक. सेम वे मेच्या 20 तारखे भितर सगळी अरेंजमेंट कंप्लीट जाल्ली आसतली. म्हणजे जुनान जेन्ना पयल्या दिसा भुरगे शाळेक येता, एखाद्या पयल्या दिसा नासत, दुसऱ्या दिसा शाळेंत भुरग्यांक ह्या संदर्भातलें सगळें वांटप जातलें. आमचो प्रयत्न आसा की एका आठवड्या भितर सोंपप. 15/6 हांवें डेडलायन दिल्या. 15/6 भितर भुरग्यांक मेळूंक जाय. उशीर आनीक चड एखाद्या खंय तरी मातशें प्रॉब्लेम जावन एक आठवडो एक्स्ट्रा खंय जावंक शकता. बाकीच्या सगळ्यांक 15 न्हय. म्हजें टार्गेट फक्त छापपाक न्हय प्रेसार. म्हजें टार्गेट 10 तारीख आसा. तांकां ऑफिशियल टार्गेट 15 तारीख दिला. Speaker sir, is the Chief Minister aware that there are many schools who have started giving notebooks on their own, and thereby it is creating a lot of resentment amongst the small stationery suppliers who is to supply the textbook, म्हणजे notebooks बी सगळे भुरग्यांक सप्लाय करताले. Some politicians also. No, I do not know. Politicians may also, but basically schools are making it. I was told, many parents said that, I asked them why you are buying. They said that it is made compulsory in the schools that they should buy from the schools. So many stations, they also, I think they have represented to the government that whether government has given them official permission to supply all these notebooks and other stationery directly by the school. स्कुलांक डायरेक्ट दिवपाचो सरकारान परवानगी दिल्ली ना. पण समजा एखादें स्कूल विकता आनी ते विकता आसतना रिजनेबल प्रायसान विकता आनी कंपल्शन करिना जाल्यार आमी आडोवंक शकना नोटबुकाचेर. पण जर इरेग्युलरिटी आहा आनी प्रॉब्लेम आसा जाल्यार करूंक शकता. आतां स्टेशनरी हाजेर तो उलयता पळय, तातूंत भितर स्पिकर सर हांव पयर विचार करतालो, हे मोबायल येतकच हेजे पे बूथ्स आशिल्ले खंय गायब जाले, नाच जाले. चडशे पे बुथाच्या जाग्यार झेरॉक्स मशिनां आयले आतां. म्हणजे बिजनेस तशी मॉडर्निटी येता. पयर कोनिका सारक्यो काय खंयची तरी कंपनी, बिगेस्ट कंपनी ऑफ फिल्म तयार करता, ती बंद पडली खंयची तरी. एक्झॅक्ट म्हाका नांव याद जायना आतां. म्हाका दिसता कोनिकाच आसतली किंवा आनीक खंयची आसत. कोडॅक बंद पडली. कारण आतां प्रत्येक जाण मोबायलाचेर नाल्यार डिजिटल कॅमेराचेर फोटो काडटा, कोणूच तें आनी कागदाचेर प्रिंट आवट काडटा. त्यामुळे ऑटोमॅटीक ते फिल्म एक्सरे फिल्म मागीर ताजे ते फोटो पेपर्स हे सगळे आउट ऑफ फॅशन गेले. तशें आतां स्टेशनरी हातून शाळेचे नोटबूक सरकारूच फुकट दिता न्हय. त्यामुळे व्हडलेशे गिरायक तातून आसचें ना हें अपेक्षीत धरूंक जाय. सरकार इरेग्युलरिटी जाल्यार चवकशी करतली. Why I am raising this issue? If you make a policy clear right in the beginning, they will also not bring down the textbook, notebooks बी आनी हाडपाचो प्रश्न ना. जाता कितें ते वर्सा भशेन notebooks हाडटात and then they find that notebooks are not being purchased by anybody. So if you declare in advance that okay, you are giving permission to the school, let schools procure and give, but they should come to know in advance. अशें तांचेय म्हणणें आसा. आमीच दिता न्ही रे आतां. गव्हर्नमेंट दिता न्ही. गव्हर्नमेंट बरेचशे हाका दिता, प्रायमरी हाका तरी दिता. आपलो प्रश्न श्री चंद्रकांत कवळेकर. स्पीकर सर, एलओक्यू नंबर 7A. तर छापेल प्रमाणे. स्पीकर सर, माननीय मंत्र्याकडे सर म्हाका पयलीं जाणून घेवपाक जाय ती लुसोफोनिया गेम जेची डेट फिक्स जाली, केन्ना जाता ती? हय, डेट फिक्स जाली 2 नोव्हेंबर. 2 नोव्हेंबर 2013. नोव्हेंबर 2013. इतल्या खातीर जालें की तुमचे प्रोजेक्ट, तुम्ही खुबशे प्रोजेक्ट घेतलात. एनेक्शर 1 डिटेल दिल्ली आसा आनी प्रोजेक्ट जस्ट स्टार्ट जाला म्हण दिलात.
पयशे स्पेंड सुद्दां केला ते थोडेच केल्ले आसात पूण हे तुमचे सगळी डेट आहा त्या प्रमाणे कंप्लीट जाताले प्रोजेक्ट सगळे स्पीकर सर लुसो इंडिया गेमीचे संदर्भांतलो एक मोठे चॅलेंज आमच्या सरकारा समोर आसा आणि हे चॅलेंज आमी स्विकारलेलें आसा आणि त्या प्रमाणे आमची पूर्ण जो टार्गेट आमी ठरयल्लो आसा जे प्रोजेक्ट आमी जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान काम सुरू जाल्लें आसा जो आमी टार्गेट दिवन आमी काम दिल्लें आसा आनी आत्ता पर्यंत आतां जें काम चल्लें आसा रातान दीस काम चल्लें आसा रातान दीस काम चल्लें आसा आमी जी डेडलायन दिल्ली आसा ताच्या किमान 1 आठवडा अजून आमी फुडें आसा त्यामुळे तुम्ही कोणेच चिंता करपाची गरज ना जे इन्फ्रास्ट्रक्चर टायमार लुसो इंडिया गेमीक मेळटलें ना स्पीकर सर म्हाका माननीय मंत्र्या हिसाब इतलेंच कारण तुमी जर ताच्या पयलीं जातलें म्हणल्यार बरी खबर की जावपाकच जाय पुणून जे स्टार्ट करून तुमी पयशे स्पेंड केला ते चड अजून जालें नात व्हडलेशें काय जालें दुसरें हांव इतल्या खातीर आनी तुमी नदरी हाडून दिवंक सोदता की हे तुमी खुबशे ग्रावंड घेतलात त्या ग्रावंडाचे तुम्ही नव्यान पयशे मोडटात काही जाग्यार 40 कोटी काही जाग्यार अनेक कोटी 218 कोटी तुम्ही स्पेंड करतले हांव इतल्या खातीर तुमकां म्हणटा की जे काही कॉम्प्लेक्स काही ग्रावंड रेडी आसा जसो आमचो केपे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स थंय तुमकां व्हडलेशे पयशे स्पेंड करपाक गरज ना पूण तो तुमी इन्क्लूड केलो ना हांव सांगपाचो इतलेंच मुगेलें की पयशे तसले केप्यांक जे रेडी इन्फ्रास्ट्रक्चर जे जाग्यार आसा तांकां इन्क्लूड केले जाल्यार पयशे म्हाका दिसता थोडेशे आनी वाचता आसले कमी जाता आसले जेणे करून तुमचो हो टार्गेट आसा तुमी अचीव करतले नो डावट पूण जे रेडी आसात तांकां इन्क्लूड केले जाल्यार तुमकां आनी पयशाक थोडेशे पयशे शॉर्ट आसात तातूंत भितर आनी बरें पडनासलें ते इन्क्लूड केल्यार स्पीकर सर लुसो इंडिया गेम हो इंटरनॅशनल इव्हेंट आसा त्यामुळे आता जर तुम्ही सांगले पळय न्ही पयशे आमी कमी मोडला म्हणून जे तुका उत्तर दिल्लें आसा सादारणशें ताचे पयलीं आसा पूण आतां जवळ जवळ 42 कोटी रुपया आमी 42 कोटी रुपया ऑलरेडी डिस्पर्स जाल्ले आसा हय त्यामुळे पयशाची चिंता करपाची गरज ना दुसरें जर तुम्ही म्हणलें पळय न्ही केपेंचो जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यूज वापरना कित्याक काय म्हणून की तशें बोलल्यात न्ही की केपेंचो जो कॉम्प्लेक्स आसा तो इंटरनॅशनल लेवलाचेर खेळोवपाच्या त्या दृश्टिकोनात तसो ना इंडोर तसो ना आं तुवें ना म्हूण सांगता तुका त्यामुळे त्या क्वॉलिटीच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां वर्ल्ड क्लासाचें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाच्या दृश्टिकोनांत जशें आमी आमचे गोवा युनिवर्सिटीकडे जो जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप चल्लें आसा केन्ना वचून पळय जाल्यार तूं आतां केन्ना वचून जेन्ना पळोवपा येता पेड्यान जो आमचो इंडोर काम चल्लें आसा थंय वचून केन्ना तरी पळोवचें त्या दृश्टिकोनांत तुका लक्षांत घेतलें की आमकां कशा तरेचें ना जाल्यार सुद्दां थोडेशे पयशे सुद्दां तर खर्च केल्ले जाल्यार तुमकां जाय तशें करूं जाता न्ही कित्याक रेडी आसा न्ही सगळें सांगपाचो अर्थ कितें आहा थोडे पयशा भितर तुमकां जाय तशें मेळटा अशें सांगलें तुका की हय जे काही लॉजिस्टीक जे काही गोष्टी आसा त्या दृश्टिकोनांतल्यान जे श्री विजय सरदेसाय स्पीकर सर मिनिस्टरान आतांच सांगिल्लें आहा की वचून पळोवचें म्हणून हे आन्सरान एक स्टेडियम दिल्लो आहा फातर्डा स्टेडियम जंय सरकार 46 crores मोडपाक सोदता आनी आज मेरेन 4 crores 63 lakhs मोडिल्ले आहा लुसो इंडिया गेम्स नोव्हेंबरान जावपाच्यो आहा तुमकां खबर आसतलें हो स्टेडियम बांदलो 7 कोटी रुपया मोडून आतां तूं तो सुदरावपाक 46 कोटी मोडटा आतां म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक विचारूंक सोदतात की बाबा हे कितें करता काय म्हणून कदेलां बी भांगराची आसतलीं कितें आसतलें काय म्हणून आनी तूं थंय जेन्ना मिनिस्टर जेन्ना थंय वता तेन्ना मिनिस्टर एक कोणाक तरी दुसऱ्याक घेवन वता आनी आतां आमकां एसेंब्लीन सांगता की वचून तें पळोवचें म्हणून तूं इट शूड बी की तूं कॉन्स्टिट्युएन्सीन जेन्ना येता तेन्ना थंयच्या आमदाराक तुवें सांगूंक एटलिस्ट तरी हें करूंक जाय इतलें कांय वायटपण ना आमचें म्हणजे 46 crores इज नॉट स्मॉल मनी इट इज ह्यूज मनी सो वी वॉन्ट टू नो वॉट इट इज हांव आतां लोकांक घेवन वचपाचो आहा थंय भांगराचे बांक बसोवपाचें आहा काय म्हणून कित्याक इट इज बीग एक्सपेंडिचर एंड सेकंडली वारकंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स म्हणून आज पयलो क्वेश्चन विष्णू वाघाचो आशिल्लो आनी तो येवन आसना रावला ते क्वेश्चनाक तो म्हणटा सब स्टँडर्ड काम जालां म्हणून अशें सब स्टँडर्ड बी हांगाय जावंक शकता काय म्हणून आय वॉन्ट टू आस्क वेदर यू आर क्लियर अबाउट दीस स्पीकर सर माननीय आमदारान तो सांगलें की 7 कोटी हो स्टेडियम मारलो की 1976 बांदिल्लो तो 86 म्हाजी म्हायती सर आं 1986 बांदलो त्याच कोणा पयले जर जायत न्ही आज त्या ग्रावंडाची